नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। एंट्री टॅक्सा वेल्यान कोल्हापूर बेळगावच्या ट्रान्सपोर्टरांचो बंद मिटलो। 30 एप्रिल मेरेन सवलतीचे पास दिवपाचे मुख्यमंत्र्याचे ट्रान्सपोर्टरांक उतर। म्हाल येरादारी आसा तशी सुरू करपाचो निर्णय। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या बावट्याखाला गोयच्या मायनिंगातल्या लोकांचे बिरेस्तार शुक्रारा दिल्ली जंतर मंतराचेर धरणे। मायनिंग सुरू जावचे म्हणून केंद्रीय मंत्री यूपीएच्या फुडाऱ्यांक मेळपाचो यत्न। स्कुला 220-30 चलपाकूच जाय, नाजाल्यार अनुदान रद्द। पुराय वेळ शाळा करपाचो सरकाराचो विचार। 10 भुरग्यां परस कमी असल्यार विद्यार्थी लागींच्या शाळेत, मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट। लोकायुक्ताचो रिपोर्ट 3 महिन्यां भितर मानून घेतलो ना जाल्यार मानिल्ल्यात जमा। मात दोशी मुख्यमंत्री मंत्र्याक राजीनाम्याची सक्ती ना। फायनल 10 लाखावेल्यान 1 लाखाचेर लोकायुक्त दुरुस्त्यो। कदंबाचे 5-10 मिनिटां फाटी फुडें आशिल्ल्या खासगी बसींचे वराल करतले रद्द। येरादारी मंत्री म्हणटा खासगी बसींक पयली वराल दिल्ल्यान कदंबाक फटको। कदंबाचो घेतले नियाळ। आणि एकोलॉप शिष्टमंडळाचो गोंय दौरो यशस्वी। लुझोफोनिया गेम्स बऱ्यापैकी करतले। गोयच्या आयोजन समितीन एकोलॉप शिष्टमंडळाक दिले उतर। खबर विस्तारान। कोल्हापूर बेळगावचे चेंबर आणि ट्रान्सपोर्टरांनी गोयची म्हाल येरादारी आसा तशी परत सुरू करपाचे थारायला। मुख्यमंत्री पर्रीकारा बरोबर मंगळारा सांजे जाल्ल्या चेंबर आणि ट्रान्सपोर्टरांच्या बसकेंत ही गजाल थारली। 30 एप्रिल म्हळ्यार तांच्या खातीर सवलतीचे पास सुरू करपाचे उतर मुख्यमंत्र्यान तांकां दिलां। एंट्री टॅक्सा वेल्यान उपराशिल्ले सगळे प्रस्न 7 दिसां भितर सुट्टले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान तांकां दिलां। ट्रान्सपोर्टरांनी संप नेटान धरल्यार दुसरे कडच्यान फळभाजी हाडपाची तयारी सरकारान केल्ली, मात एंट्री टॅक्स फाटीं घेवचे नात म्हणपाचें स्पश्ट केलें। टॅक्स फीज कलेक्ट करपाक जे प्रोविजन आसा तातूंत भितर मंथली पास सिस्टम आसा ती तांचे कडेन आमी उलयल्या। 30 तारखे भितर आमी ती पास सिस्टम अमलान हाडटा। तो पर्यंत कितें करतले तें आमी सांगलां हांकां, ते इनफॉर्मली दॅट वील बी टेकन केअर। 30 तारखे भितर ती पास सिस्टम तांचे कडेन परत एकदां फायनल डिटेल्स उलोवन वर्कआउट करून दिता। रेगुलर आहा ताका एक योग्य पद्धतीन कितें तरी फी दिवन तांच्यांनी मागीर प्रासाचेर येवचें। गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, बेळगाव चेंबर कॉमर्स, हुबळी चेंबर ऑफ कॉमर्स, कारवार आणि कोल्हापूरचे ट्रान्सपोर्टर मुख्यमंत्र्याक मंगळारा पणजे मेळ्ळे। ट्रान्सपोर्टरां खातीर बेगीनूच म्हयन्याचे सवलतीचे पास सुरू करतले अशें येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। आनी ह्या बंधनांतल्यान जो डेली तांचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा आमच्या MRF आसूं, जुवारी आसूं, जुवारीक नाफ्ता हाडपी खुबशे ट्रक आसा। हे सगळे ट्रकांक कन्सेशन विकली कशें दिवपाक मेळटलें, म्हयन्याचें कन्सेशन कशें दिवपाक मेळटलें, हे येता त्या 7 दिसांत आमी स्कीम तयार करता। चेंबरांनी सरकाराच्या निर्णयाचेर समाधान उक्तायला। We are really satisfied and he has assured that he will resolve this issue by 8th or 9th of this thing after the assembly and all. And we are really happy. Absolutely. We are not against any government. We are with the government and we have given that. We also know that it is our duty that if they need money, that is also our share because we are using infrastructure of Goa. But our demand was it should not be too harsh. Now they have come down drastically. They have assured us, so there is no issue now. इतले मजगती मंगळारा भाजयांचो प्रेस मार्केटांनी बरोच वाडिल्लो। ट्रान्सपोर्टरांचो संप मिटिल्ल्यान बुधवारा सावन तो जाग्यार येतलो अशें दिसता।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या बावट्याखाला गोयच्या मायनिंगातले हजारभर लोक बिरेस्तार आनी शुक्रारा दिल्ली जंतर मंतराचेर 2 दिसांच्या धरण्याक बसपाचे आसात. सोमारासान गोयच्यान दिल्ली वचपाक लोक भायर सरले. केंद्र आनी गोयचे सरकार मायनिंग बंदी कडेन संवेदनशील जावन पळयना. परिस्थिती केंद्रीय मंत्री आनी फुडाऱ्या मेरेन पावची आनी मायनिंग सुरू जावचें म्हूण फ्रंटाचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री, अर्थमंत्री आनी सोनिया गांधीकूय मेळपाचो यत्न करतले. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या बावट्याखाला मायनिंगातले हजारभर लोक दिल्ली वचपाक भायर सरले. गोयचे कायदेशीर मायनिंग बेगीन सुरू करचे अशी मागणी घेवन ते धरण्याक बसतले. मायनिंग बंद जाल्ल्यान मायनिंगातल्या लोकांची परिस्थिती केंद्राक कळची म्हूण दिल्लीचे धरणे. 25 आनी 26 एप्रिलाक दिल्ली जंतर मंतराचेर ते धरणे धरतले. गोयचे बार्जवाले तातूंत वांटेकार जातले. फ्रंटाचे शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्री तशेंच UPAच्या फुडाऱ्यांक मेळपाचो यत्न करतले. या धरण्याच्या दरम्यान GMPFचे डेलिगेशन ऑनरेबल स्पीकर मीरा कुमारी हांकां मेळटले. एक डिटेल मेमोरेंडम दितले. त्याच प्रमाणे UPAची अध्यक्षा मिसेस सोनिया गांधी हांकांय मेळपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंग, जयंती नटराजन, मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट अँड एनवायरमेंट तशेंच फायनान्स मिनिस्टर मिस्टर P. चिदंबरम हांकांय मेळपाचो हर प्रयत्न गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाचे डेलिगेशन करतले. आयज गोंयचेर आपत्ती येयल्ली आसा, गोंयच्या लोकांचेर आपत्ती येयल्ली आसा. सो कांय तरी पयशे जे तुवें गोळा केल्या तातूंतलो थोडो वांटो म्हटल्यार 5,000 कोटीचो एक टायम फंड, वन टायम फंड should come back to the state government. This is the call we are going to give to the central government in the 2-day dharna. We want to attract the attention of all the parliamentarians that in Goa the mining dependent people are suffering. They are not having any income. There are huge loans. On the barges there are 363 crores. On mining machinery there is 250 crores. On truck there are about 1,000 crores. So all these loans, the interest on these are due. मंगळारा फांतोडेर गोंयच्यान रेल्वेन दिल्ली वचपाक 75 जाण भायर सरले. कांय जाण सोमारा भायर सरिल्ले, कांय जाण बुधवारा भायर सरतले. गोंयच्यान हजारभर लोक ह्या धरण्यान वांटेकार जावपाचे आसात. मंगळारा फांतोडेर 3 मडगांवच्यान ट्रेन सुटली. आमी दिल्ली वयता आनी धरणाक रावपाचो 25 तारीख 26 तारीख. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शाळा आनी स्कुलां एप्रील सोंपता म्हळ्यार चलपाकूच जाय. 220 शिक्षणीक दीस पुराय करिनाशिल्ल्या स्कुलांचें अनुदान सरकार रद्द करतलो. शिक्षकां मदीं सुदारणा जावची, तांकां नव्यो गजाली कळच्यो म्हूण अपग्रेडेशन टेस्ट घेवपाचो विचार चल्ला. 10चे सकयल विद्यार्थी आशिल्ल्यो शाळा बंद करून त्या भुरग्यांचो लागींच्या शाळेंत येवपा वचपाची वेवस्था करतले. स्कुलां पूर्ण वेळ करपाचो सरकाराचो विचार आसा. मुळावे शिक्षण माध्यमाचेर सल्लागार मंडळ नेमतले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्यो गजाली विधानसभेत शिक्षण खात्यावेल्या चर्चेक जाप दितना उलोवन दाखयल्यो. सांजचो भुरग्याक शिकोवप ना, सकाळ भितर कितें तें मेकळें करप. वरांय जायना, दिसूय कट केल्या. आयज हांवें बोर्डाच्या हाका आपयल्लो, ताका सांगलां 10वी आनी 12वीची परीक्षा एका धपक्यान एका ग्रुपान कंप्लीट कर. फुडल्या वर्साक 220 दीस जावंक जाय म्हणजे जावंक जाय. जे करचे ना पळय ताची ग्रांट रोखली वतली. हांव स्पश्ट सांगता. आय एम नॉट गोइंग टू कीप क्वायट ऑन दीस इश्यू. वदोळ कोणें तरी म्हणलें म्हाका दिसता गणेश गांवकारान, पेरंटांक कॉन्फिडन्सान घे आनी मागीर शाळा एमलगेमेंट घे. 5 भुरगीं आशिल्ल्या शाळेन आनी पेरंटांक कितें कॉन्फिडन्सान घेवं रे. 27 आनी 30 हजाराची टिचर ते 5 भुरग्यां खातीर दवरूं थंय. हय रे. त्यामुळे 5-7 बी अशी भुरगीं लेस दॅन 7, लेस दॅन 10 एक्चुअली. वी आर क्लोजिंग डावन स्ट्रेट अवे आनी वी वील प्रोवायड व्हेकल. थंय भुरग्यांनी येवपाची, गाडयेन तुमी वता दुसऱ्या शाळेत. दर वर्सा टिचराक टिचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आहा पळय तशा प्रकारची अपग्रेडेशन टेस्ट आसूंक जाय. सो दॅट इफ टीचर डज नॉट कम टू अ स्टँडर्ड, फुडली इन्क्रिमेंट्स आनी प्रमोशन शूड बी हॉल्टेड. फ्रॉम दीस इयर जून दे आर गोइंग टू गेट 3 lakhs एज अ block subsidy, 2 lakhs to be given in June month and 1 lakh to be given in December month. आमी आनी कांयच विचारना. तुमी कोणाक कितलो पगार दितात तुमी पळया. मातृभाशा हें सोल्युशन आसता, कारण हें सगळें कळटा आसतना मातृभाशेन कळपाक सोंपें जाता. हांव चड MOAच्या हातून वचना. आमी आतां एडवायजरी कावन्सील करतले. हें जातलें अभ्यास सोंपता फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर हे विशयाक
टॅकल करून एकदां तो सोक्ष मोक्ष कितें तो लावपाचो प्रयत्न हांव करतलो. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.